नमस्कार. विश्वकोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयचे कथालोकांतू हांव श्री M.V. नागराजराव हांगेले मಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ जनकथा संग्रह म्हणल बुक अंदुकून कळले ढुम ढुम ढोलू म्हणल काणी सांगता. एक गांवांतू एक विंदूर आशिल्लो. तो विंदूर नेला मुळांतू बील कोरांतून तांतू भितरी ते बिळां भितरी तागेलें घर करून आशिल्लें. ते विंद्रान सुತ್ತमुत्तू जनपुरा कशी कसं करताची म्हूण पळोवचें आनी ताणें तशी करचें. जनपुरा वैशाखांतू पावसाडी खातीर राखूड सुकोवन वट्टू करतालींची. विंदूरूय हांगा थंय पडलेले सुकल बड्डी विंचून तागेले बिळां हांवून दवरता आशिल्लें. एक दीस रात्री विंदूर तागेलें खाण सोदीत सोदीत एक मांतारील घरां रिकता. त्या मांतारील घरांतू भर धुंवर भर नाशिल्लें. मांतारी एक रान्नी येद्रा बैसून दोळे पुशीतर आशिल्ली. विंदूर तिगेल्या वचून निमगिता. आज्जमा आज्जमा तूं कसा खातीर रडता म्हूण निमगिता. तेन्ना ती मांतार सांगता, पळय हें राखूड कितलें व्हडलें आसा. उज्ज जळून जळना आनी हांव केन्ना हो उज्ज जळोवचो, केन्ना रांदप करचें, केन्ना जेवचें आनी हांव न्हिदोच केदना म्हूण म्हणटा. तेन्ना विंद्राक पाप दिसता. तो विंदूर सांगता, म्हगेल बिळां भितरी सुक्कल राखूड आसा, हांव हांडीत तुका म्हूण सांगता. आनी तो वचून तें पुरा राखूड हाडून मांतारी दिता. आतां मांतारील उज्जो सम जळटा. ती चपाती करता आनी विंद्राक एक दिता. विंदूर ती चपाती घेवन मुखार वता. वता 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 तो एक कुंभाराल घर कडेन येवन पावता. कुंभार म्हळ्यार ताणें मातयेन बुरकुळो, कुळ्ळे, गुलगुलो पुरो करचे. कुंभारूय तागेले बायलय काम करतर आसाची. भितरी तागेले चेडूं रडतर आसा. तेन्ना विंदूर निमगिता, तुगेलें चेडूं रडतर आसा, तूं ताका समाधान करनाशी कामां करतास म्हूण म्हणटा. तेन्ना तो सांगता, म्हगेलो बुरकुळो विकून वचना, म्हगेल्या दुड्ड ना, तें चेडूं भुकेन रडतस, हांव ताका कसा खाण दिवचें म्हूण सांगता. तेन्ना विंदूर सांगता, घे ही चपाती ताका खावय म्हूण सांगता. कुंभारू चेडा चपाती दिता. चेडूं चपाती खावन उद्दा पिता. आतां खेळू सुरू करता. तेन्ना कुंभार खुशयेन ताका एक बुरकुळ दिता. विंदूर बुरकुळ माथ्यार व्हांवन वत राबता. वत 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 ताका पुरो जाता. तो एक मनशाले घरा भायर जगलेर बसता. भितरी तो मनीस तागेले धुवे भिश्टायतर आसा. विंदूर भितर वचून निमगिता, तूं कसा खातीर तिका भिश्टायत पाप म्हूण म्हणटा. तेन्ना तो सांगता, तिणी पळय ताका भरणी भेतून घाली आनी हांव ताका खंयच्यान करचें म्हूण म्हणटा. तेन्ना विंदूर सांगता, घे हो बुरकुळ तुका, हांतू करी ताका म्हूण म्हणटा. ताका खुशी जाता. तो एक म्हशी काण दिता तिका. घे ही म्हशी वर म्हूण सांगता. विंदूर म्हशी घेवन वत वत वतची आलोचन करता, ह्या म्हशी आंबूण घेवन हांव खंय वचें. ह्या म्हशे खावच्या कितली तण जावका, पेंडी जावका, पिवच्या तळकळ जावका, तिणी घाललेलें शेण काडका, धार काडका, तिका न्हाणोवका. बाबा कितलें व्हड काम, म्हाका जायना बाये. हांव ही म्हशी काणू राया दिता म्हूण लेखता. आनी सीदा म्हशी आंबूण घेवन राया लासतना येता. आनी राया सांगता, राया राया तुका ही म्हशी म्हगेले तर्फेन उडगी रे म्हूण सांगता. राया खुशी जाता. राय सांगता, तुगेले दुसऱ्या उपकार करची बुद्धी म्हाका भारी खूश जाल्या. हांव तुका एक दासी दिता. ती दासी तुगेलें पुरा काम करून तुका चंद करून पळोवन घेतली म्हूण सांगता. विंदूर ते दासी घेवन मुखार वता. वतना वाटेर एक कडेन वारडीक जातर आसा. पुरा जने भारी खुशेर आसाची. एक बदीन वाचप्यांची बसल्यांची वाजप वाजितर आसाची. जाल्यार ढोल वाजितल मात्र भारी बेजारार आसा. तागेले दोळ्या दुखून उद्दा येतर आसा. तेन्ना विंदूर तागेले वचून निमगिता. पुराजनी वारडीक म्हणून संतोशार आसाची.
तूं मातित्र्या बेजार करता म्हूण निमगिता. तें ढोलात सांगता म्हाका वारडीक जायना, म्हाका घरा गेल्यार रांदप करूंक एक बायल ना, मोग करूं चेरडू नाची, तशें देखून म्हाका कोणाल वारडीक येयल्यार रण्णे येता म्हूण सांगता. तेन्ना विंदूर सांगता घे तुका बायल पळंग आसा म्हूण सांगून तागेले दासी दाखयता. ढोलाच्या भारी खूश जाता. तो तागेले ढोल काणू विंद्रा दिता. विंदूर ढोल गळ्या घालून एक गुड्डू चडता. चोण चोणू येतर वचून बैसून पद म्हणून सूर करता. ढोल मारत मारत पद म्हणून सूर करता. ढुम 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 राक्कोड दिल्ले चपाती मेळ्ळी ढुम ढुम ढुम, चपाती दिल्ली बुरकूळ मेळ्ळे ढुम ढुम ढुम, बुरकूळ दिल्लो म्हशी मेळ्ळी ढुम ढुम ढुम, म्हशी दिल्ली दासी मेळ्ळी ढुम ढुम ढुम, दासी दिल्ले ढोल मेळ्ळो ढुम ढुम ढुम, ढुम 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 म्हणून ढोल मारतची खुशेर आसता. कशी दिसली काणी? आनी एक बुधवारा नव काणये ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ಯ. नमस्कार.